देवाचें उतर ह्या नियाळ मळांत सगल्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. जेजू पेकोवणी दिता आसतना आख्ख्या मनशाक पेकोवणी दिता. म्हणजे पेकोवणी कुडीचीच न्हय पूण काळजाची आनी मनाची. जेजून हें वळखून घेतलें की आर जाल्ल्या मनशाक फकत कुडीची न्हय पूण ताका भावार्थाची उच्चारणी करूंक ताचे तांय स्फूर्ती आसूंक ना. आमच्या जिवितांत एक वेळ येता की आमकांय आदार जाय पडटा. पेकोवणी मागूंक दुसऱ्यांचो आमी आदार मागूंक पावता. जे दादले आर जाल्ल्या मनशाक भितर काडटात तांचो भावार्थ पळोवन न्हय आर जाल्ल्या मनशाच्या भावार्थाक लागून जेजू म्हणटा, इश्टा तुजी पातकां तुका भोगसलीं. आमकां भोगसणें फावो जाता तेन्ना आमकां आपांगूळ करता तें आमच्या भुजावेल्यान वजें पयस जाता. तेन्नाच ह्या आर जाल्ल्या मनशा भाशेन आमी उठून चलूंक पावता. मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.